मिनाच्या येरादारीक लागून सारमानच रस्त्याचे धूल आणि रेब्याचे प्रदूषण वाडलां. रस्तो नितळ दवरून मिनाची येरादारी करची असो लेखी आदेश उपजिल्लोधिकाऱ्यान कंपनीक दिल्लो. तरी लेगीत रस्त्यावयले प्रदूषण कमी जावंक नाशिल्लें. सारमानूच रस्त्याची पळोवणी करपाक शेनवारा आमदार आयिल्ले तेन्ना रस्त्याचे रेब्याचे दलदल जाल्ल्याचे ताच्या नदरेक आयले. उपरांत रस्त्याचे धूल आनी रेबो करिनासतना मिनाची येरादारी करची अशी ताकीद आमदार प्रेमेन शेटान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक दिली. ह्या वेळार ताचे वांगडा पिळगांव पंचायत मंडळ लेगीत आशिल्ली. पब्लिक रोड तुम्ही वापरता, पब्लिक वाय शूड दे शूड सफर जावंक जायना न्हू सर. तुम्ही वापरता, तुम्ही कंट्रोल मायनिंग करपाक आमचें कांयच हरकत ना, पण तुमी ते लेवल मेंटेन करपाक जाय. हें अशें जावंक जायना फुडें. आनी आतां फुडें आतां फेस्टिवल आहा, सगळीं फेस्टिवल आहा, रक्षाबंधन आहा, आमचें अष्टमी आसा, मागीर चवथ आहा, टोटली बंद जावपाक जाय. आमी वारंवार आमी रस्त्यार येवंक शकता. हे समजूं नाका तुमी आयज येयले आनी फाल्यां बंद जातले. जो पर्यंत तुमी पोल्युशन कंट्रोल तुमच्या चकचय आसता, तुमी दोन दवरता तशें नाका. आमकां लोकांक तुमी त्रास केलेले जो जेन्ना जेन्ना तुमी लोकांक त्रास करता तेन्ना तेन्ना आमी लोकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की तो जावन तुमी सिजन सुरू करा. गोंयचेले सारमानस जो रस्तो आसा वो पब्लीक रोड जो आसा वो आयज वेदांता मायनिंग कंपनी ही ट्रान्सपोर्ट करपाक वापरता. आनी जो तेंच्या व्हेहिकलाक लागून जो रस्तो जो मडी जाता हेजें इन्स्पेक्शन करपाक आमी हांगासर येयल्ले. सांगपाचें की 5 ऑगस्टाक तांकां आमी आमच्या एडवायजाचेर डेप्युटी कलेक्टरान तांकां नोटीस काडलेली की जो पब्लीक रोड आहा तो तुमी क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करा म्हणून. आनी ते 15 दीस जाले तरी त्या ह्या कामाक तेंच्यांनी हात घालूंक ना. म्हणून आमी आयज स्वता इन्स्पेक्शन केलें विथ पंचायत आनी आमचे सरपंच, एक्टींग सरपंच आनी सगळी पंचायत बॉडी. आज आमकां अशें दिसलें की जे पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ते तेंच्यांनी कांय पाळोवंक ना आनी न पाळ्ळ्या मुळे लोकांचो उद्रेक आहा तो वाडलेलो आसा. ताका लागून आमकां हांगासर येवचें पडलें. आनी आज आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जो पर्यंत हे करेक्टीव एक्शन घेयना तो पर्यंत कंपनीन ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना. जेन्ना म्हाका कॉल येयलो कोणाचो हरशीं भाडें आहलें, हांवें भाडें बीन कॅन्सल केलें. आनी जेन्ना आमदारान जर गाडी आडवी घातला तेन्ना म्हाका बरें दिसलें. तेणें आयज डायरेक्ट घेवन गाडी आडवी घातली. म्हणजे हरशीं कोण येते दिसा हांगा आमच्या लामगांव वयर माथ्यार हेच येवपाचें आसलें, कोण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी, तेंच्यांनी हांगा 10:30 सुमार रस्तो चकचकीत केलो. हांव म्हटलें आयज अशें कितें जातलें, मदींच रोड चकचकीत कित्याक पळयत जाल्यार हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण तरी शामील आसा. हे कोण तरी तांकां सांगता, तांकां रोड कसो चकचकीत तुमी चलयता मरे, चलया मरे, चलयता तुमकां कळोंक जाय, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीकूय कळोंक जाय. हे तेतून कोण तरी मिलजूल आसा, कोणाक तरी भायल्या भायर हप्तो सुट्टा म्हणून हे सांगता. तांकां तशें ते दिसा चकचकीत आसलो रोड. मागीर जेन्ना वयतूक आमी सारमांचेर वचून रावले, बाबा हांकां दाखयतलो, फिल्डार येवन दाखयतलो म्हाज्या कितें जालां तें. जाल्यार आमी थंय वाट पळयताले, हे खंय नाच जालें. 3 सुमार परतून ट्रान्सपोर्ट चालू. कितें जालें आतां ते दिसा ग्रामसभेकूय आमी आवाज उठयलो. सारमांचेर हांगा जितके बागान माटीर सारमांचेर आसा पळय सगळ्यांनी इश्यू रेज केल्लो तो. मडी जाता, रोड मडी जाता, कितें सबंद रोड पळोवंक सारको ना. सगळ्यांच्यो गाडयो हे सारको धुल्लान काबार जाता. आनी गाडयांक धुवंक जाल्यार आमकां ते पयशे दिना कोण कंपनीवाले. आमी कितें करपाचें, खंय व्हरून गाडयो धुवपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.